पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज हांव आसा एका सुंदर अशा जाग्याचेर आनी हो जागो तुम्ही पळोवं शकता की आमी आसात पर्वरी हांगासरल्या चौगम रोड आशिल्ल्या कॅफे डिस्ट्रेस हांगासर. अशें म्हणटात की बरें जेवण जाल्यार सुखी जीवन आनी आमच्या यशान खंय तरी जेवणाचो तितलोच वांटो आसता. आजच्या ह्या सुंदर अशा जाग्यार आमी आजचो भाग आमी घेतली आनी आमचो आजचो जो सेलिब्रिटी गेस्ट आसा तोय तितलोच स्पेशल आसा. फामाद असो गोंयचो कलाकार, सगळे जाण ताका वळखतात. ताणें फक्त हिंदीच न्ही, मराठी, कोंकणी अशा कितल्याशाच मुव्हीजांत काम केलां. ताचे खुबशे म्युझिक व्हिडिओ आल्बम्सूय आसा. मल्टी टॅलेंटेड असो आमचो आजचो सेलिब्रिटी गेस्ट. जाणून घेवपाक जाय कोण तो? पळयात. ओ मारिया, सॉलकरी, फाइंडिंग फॅनी, दम मारो दम आणि लेडीज वर्सेस रिकी बेल या फामाद चित्रपटांनी तशेंच CID सारकिल्या TV मालिकेन अभिनय केल्लो. कोंकणी, मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश चित्रपटांतूय काम केल्लो एक अष्टपैलू नट केविन डिमेलो. नाट्य कलाकार, डान्सर आणि एक गायक म्हणून फामाद आशिल्लो केविन गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती संचालनालयात अध्यापन करता. ताणें लोकप्रिय संगीत व्हिडिओत कामूय केलां. केविनाचे नवे फिल्म तू ना तोर हालींच रिलीज जाला आणि ताच्या सोलो लैला ह्या म्युझिक व्हिडिओक 1.9 कोटी वयर व्ह्यूज मेळ्ळ्यात. केविनाक MMS फिल्मा खातीर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड आणि स्पंदन यूथ ऑफ इंडियन पुरस्कार असे जायते पुरस्कार मेळ्ळ्यात. कोंकणी फिल्म रंग, द कलर ह्या त्याच्या हालींच्या वावरान फिल्म मोगींचे लक्ष ओडून घेतला. कोंकणी तशेंच बॉलिवूड फिल्मा खातीर केविनाचे योगदान उल्लेखनीय आसा. येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक. मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी, हार्टथ्रॉब ऑफ सो मेनी गोवन्स. लेट्स वेलकम केविन डिमेलो. Hello, hi. Welcome. How are you? Welcome. Very good. How are you? I'm good. Good to see you here. It's a pleasure to have you. Okay, so आम्ही केविनाक खूबशे रोल्सांनी पळयला आनी आज आमी ताका एका डिफरंट रोलान पळयतले. केन्ना हो रोल प्ले केला? ना ना खूप नर्वस आसा आयज. सो तुवें सांगलें नर्वस सर आसात, पण केन्ना किचनान गेल्लो हाच्या पयलीं? चडसो वचोंक ना पूण माय सिस्टर माय ब्रदर इन लॉ ते कूक जावन आसा. तांकां पळोवन एक मोटिवेशन मेळ्ळें, अरे बॉयज कॅन ऑल्सो कूक. सो मातसो मातसो शिकला, तितलो ना, बट तुवें म्हाका आपयलो म्हूण मातसो नर्वस जालो. पळोवया मातसो भणीक विचारलें कितें करचें, तेणी म्हाका मातसो गायड केलो. पळोवया आतां आयज कितें जाता तें. ओके, सो आमी आज केविनाची फुडी सायड पळयतलीच, पण ताच्या बरोबर आमकां खुबश्यो ताज्यो गजाली आमी आयकपाच्यो आसा. कित्याक इतलो वर्सांचो एक्सपिरियन्स ताजे कडेन आसा फिल्म इंडस्ट्रीन आनी एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार आनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयकारांक ताचो अभिमान आसा. तसोच आमकांय बी आनी आमकां बरें दिसता की आज तो स्पेशली आमी इनवायट केले आनी आज स्पेशल रेसिपी तो आमच्या खातीर घेवन आयला. सगळे जाणां वाट पळयता आसतली आज तो कितें दाखयता, पण ताचे पयलीं आमी ताका खूब क्वेश्चन्स विचारपाचे आसा. सो म्हाका पयलीं सांग तूं की खंयचो मनीस जेन्ना सक्सेसफूल जाता तेन्ना तुका कितें दिसता की जेवण कितलें म्हत्वाचें आसा? सो जेवणाचो कितें रोल आसा ताच्या सक्सेसान? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जेवणाचो खूब म्हत्व आसता. कित्याक पळय आमी शूटिंग करता, आमकां जाय आसता एनर्जी. ओके, सकाळीं ब्रेकफास्ट बरो जावचो, केन्ना शूट बरो, डान्स आसता सिक्वन्स, केन्ना एक्टींग आसता, केन्ना फायट आसता सीन. लायक कितें वॉट इज इम्पॉर्टंट इज फूड. जे जेवण आमी खातले त्या टायमाचेर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी थ्रू आउट द डे कहो एनर्जायज उरचो. व्हेरी प्रॉपर जेवण त्या टायमार खावचें. सीक पडो उपकारना. केन्ना शूट आसता 15 दिसाचें, मदींच कितें रॉंग खालें आनी सीक पडलो, शूटिंग रावतलें. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेवण खूब इम्पॉर्टंट आसता. आमी लायटली घेता, बट जेवण इम्पॉर्टंट आसता. आनी जेवणा खातीर मनीस एक्चुली वॉट वी ईट, वॉट वी आर, वॉट वी ईट. एक्झॅक्टली. पण तूं अशें म्हणटा की खूब एनर्जी लागता. सो तुजो डायट कितें आसता? स्पेशली तूं कितें फॉलो करता? एनी पर्टिक्युलर डायट तूं फॉलो करता? गोंयचे शीत कडी, नुस्तें तें खाता हांव. अशें डायट कांय फॉलो करना, बट वॉट एवर आय ईट. मागीर डान्स क्लासीक वयता, तो बर्न करता, लायक आय गो, आय एक्सरसायज. सो तितून ते बर्न आवट जाता आनी हांव फिट उरता. म्हाका दिसता आमी कितें खाता तेच्या पेक्षा आमी कितले बर्न करता ते इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली. ओके, सो पण तुजो फेवरेट फूड जर तुका विचारी तर तूं केन्नाय खावं शकता. कुठलो खाल्लो किंवा फ्रीज ओपन केलो, तुका दिसलें खाल्लें, असो खंयचो फूड आसा तुजो? अशें खूब आसा, लायक गोवन शीत कडी, नुस्तें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका लायक जाता चिकन फ्रायड रायस. ओके, या आनीक लायक भोंसलेन गेले जाल्यार पुरी भाजी. सो आनी रस ऑमलेट.
जे अवेलेबल आसा हय हांव पणजे रावता न्हू हे सगळे अवेलेबल आसा जस्ट गेलो आनी तुका डिफरंट लायक भोसलेन गेलो मागीर संदीपाच्या गाड्यार गेलो सो एवरीथींग इज देर सो एक दीस एवरी डे एक डिफरंट डे लायक यू कॅन ईट डिफरंट थिंग्स ओके पण तुजी चायल्डहूड मेमरीज कितें आसा रिलेटेड टू फूड म्हणजे आदी आमची ग्रँडमदर म्हणा किंवा आदले ल्हानपणांत तूं कितें कितें खातालो जे तुका आतां खावपाक मेळना मिस करता तूं ग्रँडमदर म्हाका शिकयताली च्या कशी करपाची तेन्ना हांव सारको शिकतालो आनी च्या करून दितालो सो आय रिमेंबर दोज डेज सो या ते करतालो हांव त्या टायमाचेर आनी सर्व करतालो सो ते मेमरीज आसा म्हाका आनीक या किचनान तीच म्हाका आपयताली केन्ना केन्ना आनी मातशें मातशें हांव ताका हेल्प करतालो टायमार खूब शिकोंक मेवतालें सोदतालो मागीर कितें जालें मागीर स्कूल लायफ मागीर कॉलेज लायफ तितून उरलो बट रायट नाव I can see like my brother-in-law they are cooking and that is giving me motivation like अरे boys can even cook केन्ना मामीक हेल्प केला केन्ना किचनान अजून ना हेच्या फुडें करूं शकता करू शकता ओके तूं वेगवेगळे सेट्सांचेर आसता पण त्या टायमाचेर फूड तुका कशें कितें अवेलेबल आसता म्हणजे जे फूड दिलें खरेंच बरें आसता हय एडजस्ट करचें पडटा ना एक्चुली शूटिंग टायमाचेर हांवें काम केलें पळय ओ मारिया राजेंद्र तालकाचे पिक्चरान तेन्ना जेवण खूब बरें फीश करी रायस आसतालो रातचें एक सेपरेट फूड जेवण आसतालें खूब बरें दिसतालें म्हाका आनी टायमार जेवण पावतालें जेवणा कडेन केन्ना कॉम्प्रोमायज करचें केन्नाच ना शूटिंग टायमाचेर आय वर्क वीथ अदर डिरेक्टर्स लायक जॉयविन फेर्नांदीस मागीर निलेश मालकर सो दर्शन ऑल सगळ्यांनी जेवण जें आहा न्हू टायमाचेर पावयलां आर्टिस्टाक केन्नाच टायम मिस जावंक ना लंच ब्रेक म्हणटा न्हू ते सो तेन्ना जेवण कितें तें इम्पॉर्टंट मागीर शूटिंग मागीर आनीक बरो जाता लायक दॅट एनर्जी पण पर्टिक्युलरली तुवें हेच फील्ड कित्याक चूज केलें एक्चुली म्हाका वय फील्ड लायक जातालो इंटरव्यू घेवपाचो हांव तेच चिंतालो जर्नलिजम येवन लायक आय वील टेक इंटरव्यू ऑफ एक्टर्स सेलिब्रिटीज सो होय फील्ड म्हाका लायक जातालो मागीर कितें जालें आनी तो पिक्चर मेळ्ळें म्हाका जप करून ओ मारिया लीड रोल सो हांवें इमॅजीन करूंक ना लायक फर्स्ट पिक्चर जस्ट मिर्जान हें मेळ्ळें आनी केन्ना इफीक रेड कार्पेटार वॉक केल्लो तेन्ना लोकांनी म्हाजो इंटरव्यू घेतलो अरे आय वॉन्टेड टू बी इन दीस सायड आनी म्हाका क्वेश्चन करता आनी हांव नर्वस जालो कसो आन्सर करूं क्वेश्चन विचारपाक इजी आन्सर करपाक डिफिकल्ट म्हाका फर्स्टूच क्वेश्चन विचारले हांव प्रिपेर जावन येयलो लायक हाव डू यू फील वॉकिंग द रेड कार्पेट म्हटलें तेन्ना म्हाका डिफरंटली विचारलें देन निखील परेरा आस्क मी सो यू आर ऑन रेड कार्पेट नाव वॉट टू आन्सर तेणें आन्सरूच सांगलें सो यू आर ऑन रेड कार्पेट हांव ब्लँक थिंग सो अशें म्हाका चिंता लायक हाव टू आन्सर आय वॉज लायक वील आय बी एबल टू आन्सर सो नाव आय कॅन आन्सर ओके सो तुजो डॅडी तियात्रीस्ट सो ताजे कडल्यान तुका खुबशे तुवें क्वॉलिटीज इनहेरीट केला आसले मे बी एक्टिंगेचे स्पेशली आनी तूं कितें नांवाचें तुजें सांगतालो म्हाका नांव केविन हे कशें दिलें तुका या माय डॅड इज अ तियात्रीस्ट तेणें खुबशीं तियात्रां पयलीं दुसऱ्या अल्फाबेटान बरयल्लें मागीर केसून तेणें स्टार्ट केलें सगळे के कोण किरमीदोर काय ते कोणाक ओके तसले काल आनी आयज अशें तियात्रां बरयत रावलो तो केचेर आनी केचेर सुपर हिट जावंक लागली हावसफूल आनी प्रायजीस मेळपाक लागले बेस्ट डिरेक्टर बी सो केन्ना वेन आय वॉज बॉर्न ही केप्ट मी विथ दॅट सेम लेटर केविन मागीर माय सिस्टर कॅरन एंड देन कजन सिस्टर वॉज बॉर्न किंबली सो केसून सो के लकी अल्फेबेट आनी आमकां के हांगासर सुपरस्टार आमच्या मदीं आसा ओके आमचो गोंयचो सुपरस्टार तो आनी आज आमी पळोवया की तो आमकां आमचे सगळ्या आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर कितें करून दाखयतलो ताजी फेवरेट रेसिपी आयज हांव असो डिफरंट रेसिपी दाखोवंक सोदता त्या रेसिपीचें नांव जावन आसा चाट बास्केट हय सो इवनिंग टायमार लायक तुमी केन्ना वयता पानीपुरी खावपाक तो दीस इज डिफरंट सो इन दीस कॅनेपी यू कॅन पूट ऑल दीस थिंग्स एंड यू कॅन हॅव एज अ इवनिंग स्नॅक ओके सो ह्याच नोटाचेर आमी आजची ही रेसिपी पळोवया आनी आमचे स्वाद डिश सेगमेंट चालू आसा सो पळोवया आमची आजची सेलिब्रिटी रेसिपी येस सो पळय आतां हांव नर्वस आसा हात कडकडटले बट तरी ट्राय करतलो ओके फायन सो हो जावन आसा बॉयल्ड पोटेटो ऑनियन टोमॅटो इमली चटणी ग्रीन चटणी कर्ड शो आनी चाट मसाला सो हे आतां हातून घालपाचो सो डिफरंट हितून सो वील टेक फर्स्ट बॉयल्ड पोटेटो ओके असो सर्व केलो न्ही आनी केन्ना केन्ना गेस्ट येता न्हू घरा कडेन तेन्ना तांकां दिवपाक एक बरो लायक प्रेजेंटेशन डिफरंट हय तूं
चाट्स एन्जॉय करता की ना आवडटा की ना लायक केन्ना केन्ना लोकांक लायक जाता न्हू पानीपुरी केन्ना मसाला पुरी लायक यू जस्ट गो अँड हॅव इट न्हू सो दॅट सेम थिंग तितून ते पुरी आसता सो दीस इज लायक दिस इज नायस म्हणजे प्रेझेंटेशनूय तुका बरें दिसता आनी दवरपाकूय बरें हय केन्ना केन्ना गेस्ट येयलो लास्टाक हें दिलें न्हू गेस्टूय लायक दे बिकम वेरी हॅप्पी केन्ना हांव वयता न्हू माय ब्रदर इन लॉज हावज एंड दे गिव मी दीस न्हू Okay. हांव आनीक मागता आनीक दी हें कितें केलें नेक्स्ट टाइम तुमगे गेस्ट येयल्यार तूं हे सर्व करू शुअर शकता शुअर शुअर Okay, so now we are putting onion over it. सो घरान मामी खुबशे डिशीज प्रिपेअर करता आसतली सो तुजें फेवरेट कितें मामीन केल्लो आमी बरे बरे डिशीज करता चिकन बेस्ट करता म्हाका लायक जाता चिकन फिश करी रायस नुस्तें बरें करता आनी गोंयकार म्हणलें की नुस्तें सगळेंच आवडटा आसलें पण फेवरेट नुस्तें खंयचें म्हाजो फेवरेट नुस्तें बांगडो बांगडो ओके सो टिपिकल गोंयकार म्हणू शकता आमी जेका बांगडो आवडटा तो सारको गोंयकार ओके नाव वील पुट इमली चटणी ओवर इट सो इमली चटणी ही रेडीमेड काय आमी करू शकता ही करूं शकता या मे बी ओवर द इयर म्हजो न्यू इयर रेजोल्युशन असो आसतलो की हांव एवरी मंथ एक एक डीश रेडी करतलो घरा कडेन. येस नाव ग्रीन चटणी मेड ऑफ कोरिएंडर हातून एक पिंक सॉल्ट हिमालयन आमी यूज केला सो पंचामृताचो salt येस we have used. येस गूड फॉर टेस्ट आनी हेल्थी बरो उरतलो सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्रीन चटणी आमी केला ती ग्रीन चिलीज आणि कोरिएंडर घालून येस आणि हे सगळे कोणाच्या गायडन्सा अंडर तुवें केलं हे मामी माय भयण मामी भयण आनी यू नो Brother-in-law. हय टोमॅटो घालया विल पुट टोमॅटो एंड देन कर्ड्स कॅविनाक जितलें हांगासर करपाक टेन्शन येयला तितली ताची मामी थंय टेन्शनान आसा की कॅविनान सारकें केल्या पुरो सारकें आमकां खावयला पुरो म्हणून ती येत पासून ताका गायडन्स दीत आसा अशें कर हे कर तें कर अशें आसूंक जाय आतां मातशें म्हाका हांव एन्जॉय करपाक लागलो नायस म्हणजे तिका मातशें बरें दिसलें आसलें की आतां हांगासर जर कॅविनान सुरवात केला जेवण करपाक सो आपल्याक मातसो हेल्प मेळटलो किचनान ओके सो बरें दिसपाक लागला कलरफूल व्हेरी प्रेझेंटेबल आतां कर्ड्स म्हाका असं चाट हे सगळ्यांक आवडटा आनी कितें तरी आमी हांगा स्पेशल हांगासर चाट प्रिपेर करता आनी म्हाज्या तशें सगळ्यांच्या तोंडान उदक सुटलां आसतलें ऑलरेडी येस शेव घालया केन्ना बेलपुरी खावपाक वयता न्हू तेन्ना पुरयेन अशें घालतना आमकां बरो टेस्ट येता आमकां आनीक खावंक दिसता दीस इज सो चाट जेन्ना खावपाक वता तेन्ना केन्ना तूं सुकी पुरी बी मागता हय तर बेलपुरी पानीपुरी हातूंत आमी सुकी पुरी सुकी पुरी डेफिनेटली जायच जाय आसता तो सगळ्याक. जाय तो इम्पॉर्टंट आनीक मागता मागीर सो हितून हें आतां कॅनपीन आसा सो सेम थिंग वेन यू सर्व एट होम खूब बरें लागता एंड द फायनल थिंग चाट मसाला टू जस्ट स्प्रिंकल लिटल येस जालो येस इट्स डन डन म्हणल्यार फायनली आय कांट बिलीव इट जालें इतलें. तुमचो कॉन्फिडन्स लेवल वाडलो न्ही वाडलो आतां? वाडलो वाडलो ओके सो आतां जस्ट स्टार्ट केला विथ चाट सो आतां फुडल्या आमी नेक्स्ट एपिसोड आमी पळोवं शकता की चिकन बी कितें तरी करता डेफिनेटली आतां शिकचेच पडलें ओके सो आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टान केल्ले आमचे चाट हांगा रेडी आसा आनी ह्याच नोटाचेर आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक कित्याक फुडल्या सेगमेंटान आमी रोखडीच येतली जंय आमी आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर खेळटली खेळ तो आसतलो आमचो खेळ टायम सो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3
मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आमी आसा आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर जाणी आत्ताच आमकां एक स्पेशल डिश करून दाखयला आणि आता जाला खेळ टायम. केविन फेवरेट स्पोर्ट्स खंयचो खंयचो स्पोर्ट्स आवडटा चड? खेळटा टायम मेळटा खेळपाक? हय आय लायक क्रिकेट एंड बॅडमिंटन. खूप लायक जाता ओके, म्हाका. नायस. आणि आज तुका एक डिफरंट टायपचो आमी खेळ खेळटली तर तुज्याच फिल्डांतलो आसा. केविनाक आमी दितली कांय डायलॉग हिंदी मुवीजांतले आणि ते ताका एक्ट करून दाखोवपाक जाय. ताचे पयलीं म्हाका सांग की तुजो फेवरेट एक्टर कोण, बॉलिवूड एक्टर? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, पण आता तो अल्लू अर्जुन येयला. पुष्पा. ओके, आय लायक इट. येस. सो म्हाका दिसता पुष्पा म्हणल्यार केन्ना पुष्पाचो डायलॉग पयलीं सांगुया करपाक. शुअर, वाय नॉट. ओके, तर तुजे सायडीन तूं म्हण चल. पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? तो म्हणटा फायर है तू नहीं वाइल्ड फायर हूँ मैं. वाव, नायस. ओके, सो हे थोडे डायलॉग्स तुज्या खातीर आसा. ओके. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. वाव. शाहरुख खान. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं. So nice. आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बंगले हैं, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है. क्या है तुम्हारे पास? है क्या है? मेरे पास स्वाद है, स्वाद. तसा चष्मा घालताना माहिती आहे. ये बाबू तर टापड मारताना म्हणतात ये बाबूराव का स्टाईल आहे. सिंपल. ओके, दॅट वॉज रिअली नाईस, व्हेरी नाईस. एक उरला लास्ट. आणि बोला ओके. येस. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान, इंसाफ नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ ये तारीख. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. तारीख नहीं मिला जज साहब, इंसाफ ही नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ तारीख. वाव, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आणि म्हाका दिसता तुज्या ह्याच ॲक्टिंगे खातीर सगळ्या मदीं तूं आज पॉप्युलर जाल्लो आसा. आणि सगळ्यांचे रोल्स तूं म्हणजे खुबशे मुवीजांत तुवें काम केलां, पण तुजो मोस्ट मेमोरेबल रोल खंयचो आज पर्यंत? एक्चुली ओ मारिया खातीर म्हाका दुसरी पिक्चरां मेळिल्ली आसा. सो आफ्टर ओ मारिया MMS आनी मागीर जावंय नंबर 1 लायक यू नो तितून हांवें एक्ट केला विथ वर्षा उजगांवकर मॅम. मागीर सोल करी विथ जॅकी श्रॉफ. आय एक्टेड विथ बॉलिवूड एक्टर्स. हिंदीनूय केलां हांवें, बट जेन्ना बॉलिवूड एक्टर्स गोंया येवन कोंकणी पिक्चरान काम केलें न्हू, जॅकी श्रॉफ कोंकणी उलयलो, विचारताले वर्ड्स कोंकणी कशें प्रोनावंस करपाचे बी. खूब बरें दिसलें. अरे वा, इतलो व्हडलो एक्टर तूं ताका शिकयता म्हणून. शिकयता म्हणजे एक्टींग आय कॅनॉट लायक Words, यू नो. कोंकणी या words. कोंकणी वर्ड शिकयता आनी तितूनच लायक यू नो स्लोली हांव मातसो लायक यू नो मॅचअप जावंक लागलो. तो कितें करता सिनान बी, कित्याक कोंकणी वर्ड्स दितना मातशे रिटेक्स जातना मातशें आनीक लायक एडवांटेज मेळटा लायक यू नो. ओके फायन, आतां मातसो नर्वसनेस वयता आनी ताच्या वांगडा एक्टींग करूं शकता. सो तशें करून आनी वर्षा उजगांवकर मॅम व्हेरी गूड. आय मीन ते म्हणटा रिहर्सल करया. रिहर्सल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिहर्सल करता करता लायक तेणें सांगलें अशें की तूं गे, अशें हांव गे, आनी करता करता सीन इतलो बरो जालो. फस्टूच सिनाक गेना वर्षा उजगांवकरा That was a lead role, right? हय, लीड रोल. जावंय नंबर 1. जावंय नंबर 1 बँडकार 2 पिक्चरान हांवें वर्षा उजगांवकर काम केलें. तो फर्स्ट सिरियस सीन आसलो, हांव खूब नर्वस जालो वर्षा वांगडा एक्टींग करपाक, कितें म्हणटलो. मागीर जेन्ना फनी सीन्स येयले, फर्स्ट सीन ताळयो ज्यो पडल्यो बिकॉज ऑफ हर लायक यू नो रिहर्सल केलें ना,
want to thank her, like, so for being such a great co-star, for the first time with her opposite me, so I was very happy. ओके सो फुडलो रोल तुका खंयचो रोलचे तुका अशें वाट पळयता की हो रोल तुका जाय तुजो ड्रीम रोल म्हणू शकता आमी ड्रीम रोल एक्चुअली जावंय नंबर वनान म्हाजो ऑलरेडी ड्रीम रोल जालो जेन्ना हांवें ते एक्टींग केल्लें लायक तो गेटअप केलो फर्स्टूच लायक अमिताभ बच्चनाची एंट्री मारली तेन्ना फायट सीन आसलो तो ऑलरेडी जालो म्हाजो ऑलरेडी ड्रीम रोल जालो आतां फुडें जे ड्रीम रोल्स म्हाजे उरले लायक आय वॉन्ट टू एक्ट इन डिफरंट कॅरेक्टर विच हांवें केन्ना करूंक ना आतां पळय सद्याक आतां जे मुवीज जाता लायक पुष्पा बी तसले लायक एक डिफरंट कॅरेक्टर्स एक हिरो डिफरंट कॅरेक्टर्स करता एक असलो डिफरंट कॅरेक्टर करूंक सोदता हांव लायक इन फ्युचर लेट्स सी जो डिरेक्टर अप्रोच करतलो आनी डेफिनेटली असले कॅरेक्टर आय विल बी मोर हॅपी लायक वर्कआउट असले करून आनी तो रोल करपाक आय एम शुअर की तुका मेळटलोय बी असोच रोल तुजो ड्रीम रोल बेगीनूच आणि कितली वर्सां जाली तुका ह्या फिल्डान ऑलमोस्ट कितली वर्सां जाले ऑलमोस्ट 15 इयर्स 15 वर्सां जाली कॉलेजीकसान स्टार्ट केल्लें आनी करता करता कोंकणीन 15 पिक्चरां केल्या हांवें काम कोंकणीन हय कोंकणी 15 आनी हिंदी 5 or 6 मागीर टीव्ही सिरियल CID आहलो विथ ACP प्रद्युमन लायक ते म्हाका म्हणटाले तेज्या वांगडा डायलॉग मारपाक खूब डिफिकल्ट लायक दोळ्यान दोळे घालून पळोवपाक जाय सो फस्टूच जेन्ना दोळे घालून डायलॉग आसलो म्हाजो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया सिर पे मौत मंडरा रही है मगर ACP के चेहरे से मुस्कान हटी नहीं डायलॉग फस्टूच एवरीबडी लायक अरे ते दोळ्यान दोळे घालून कशें पळयलें तेजें लायक दॅट म्हाका चॅलेंज केल्लें कोणें डेर केल्लो म्हाका लायक दोळ्यान दोळे घालून तूं कोण पळयता डायलॉग शुअर विसरतलो म्हणून पूण हांवें डायलॉग इतलो हें केल्लो आनी घातलो आनी ताळयो पडल्यो म्हाका थिंगा म्हजो रोल वाडलो आय बिकेम द मेन विलन इन दॅट एपिसोड CID सोनी टीव्हीचेर सो थिंगासर म्हाका मातशें हें मेळ्ळें की आय कॅन एक्ट इन बॉलिवूड ऑल्सो पण केविन तुवें हें सगळें करतना कितें ड्रामा स्कूल किंवा कितें जॉईन केल्लें येस कला अकॅडमी जॉईन केल्लें हांवें थिंगासर डिफरंट नाटकांनी काम करतालो मराठी नाटकांनी काम करतालो आनी थिंगा मराठी करता करता थिंगा स्टेजीचेर येवन हांवें डायलॉग मारलो स्वागत असो बृहस्पती आज गाडवावरून आगमन जालो अशें डायलॉग मराठी तुजी इतली हें आसा हय सो इतले लोकांनी एप्रिशिएट केलो अरे हो कॅथलीक भुरगो मराठीन उलयता सो अशें करून करून जालंधर नाथाचो रोल केलो हांवें आनी सगळ्या लोकांनी एप्रिशिएट केलो हे जती मी खाली भुगर्भात आहे मी कुणालाही दिसू शकत नाही हे डायलॉग्स लायक लॉट ऑफ डायलॉग्स अशें करून करून लोकांनी मागीर मजा येयली करपाक पण मागीर तूं लँग्वेजीची कशें हें केलें रे कमांड की ऑब्वियसली फ्रॉम कॅथलीक फॅमिली आनी ते एक्सेंट मराठीची तशी किंवा कोंकणी तुका डिफरंट रोल आसता सो इवन तेज्या हितून हिंदी म्हणजे कोंकणी टिपिकल हिंदूचो जाल्यार कसो मागीर तूं कसो मॅनेज एक्चुली केन्ना फस्टूच येयलो न्हू हांव मातसो हें जालो अरे सगळें नाटकां मराठीन जाता कोंकणीन केन्ना जातलें स्टार्टूच लायक तशें जालें सो कोणें म्हाका येवन म्हटलो पळय आतां तुका डिफिकल्ट लागता न्हू कर बेश्ट लायक जस्ट डू इट फाल्यां तुका तो एसेट जातलो सो हांवें केलें आनी हांवें बेश्ट तो डायलॉग पार्ट करून स्टेजीचेर म्हटलें लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो आनी पण लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो आनी आतां मागीर आफ्टर आय रियलायज म्हाका 2 मराठी पिक्चरांनी काम करपाक मेळ्ळें विथ पल्लवी सुभाष प्रेमसूत्र एंड देन प्रेम एट फर्स्ट सायट सो आय एक्टेड वीथ देम अरे वा सो तेन्ना हांवें जें केल्लें आनी आतां म्हाका खूब हेल्पफूल जाता आनी तितून एक्टींग आनी रोल सगळें करतालें तेंच्या वांगडा हांव मॅचअप करूंक शकलो तेंच व्हडलें जालें म्हाका आनी म्हाका दिसता सगळें तुजें हार्ड वर्क आनी तुजे भरपूर म्हणटा ते एफर्ट्स हितून सगळे आसा व्हेरी नायस आनी आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आमच्यो गजाल्यो अश्योच चालू उरतल्यो आनी आजचे आमचे गेस्ट हांगासर आयले आनी तांच्या आजची ही गेम ताका आमी टास्क दिल्लो तेणे बऱ्यापैकी थ्रू केला ताका लागून ताका एक स्पेशल प्रायज आसा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू ओके सो वेळ जाला आमच्या आजच्या भागातल्या फुडल्या आमच्या सेगमेंटान वचपाचो जो आसता आमचो तडका विथ शेफ आनी आज कॅफे डिस्ट्रेस हाचे शेफ आमकां कितें करून दाखयतले ते पळोवया तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा कॅफे डिस्ट्रेसचे शेफ बालम सिंग आनी आज आमच्या बरोबर ऑलरेडी आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट हांगासर आसा जे आज आमच्या शेफा बरोबर आजचे हे रेसिपी पळयतले ते आनी ऑब्वियसली शिकूनय घेतले बालम सिंह आपका स्वागत है हमारे शो में और आज आप जो रेसिपी बनाने वाले हो वो हमारे स्पेशल एक्टर के लिए है गोवा के फेमस एक्टर है उनके लिए बनाना है तो अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी बनाओ कौन सी बनाने वाले हो थैंक यू मैम आपका वेलकम करने के लिए आज हम बना रहे हैं नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको की फेमस डिश मैक्सिकन बरीटो बाउल्स मैक्सिकन बरीटो बाउल्स कितना खाल्ला ना खाऊ ना जो मैक्सिको में बहुत फेमस है बताइए क्या क्या है ये हमारा कुक्ड राइस है उसके बाद सॉल्ट एंड गार्लिक एंड जूनियर कट किया हुआ ऑनियंस एंड जूनियर कट किया हुआ कैरेट एंड रेड येलो बेल पेपर कैप्सिकम एंड अमेरिकन कॉर्न्स चाहो तो आप साधारण कॉर्न्स भी ले सकते हैं
लेकिन मैक्सिकन डिश है तो अमेरिकन कॉर्न से ही अच्छा रहता है। उसके बाद है हमारा स्प्रिंग ऑनियंस। उसके बाद हमारा राजमा, जिसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, राजमा एंड टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, मैक्सिकन हर्ब एंड ब्लैक पेपर्स। इसकी गार्निशिंग के लिए हमने लिया है नाचोस एंड वेज लेमन, टमाटो चॉप्स और टमाटो ऑनियन, जिसका हम अनकुक्ड सालसा तैयार करेंगे। उसके बाद लिया हमने हैंकर्ड, इसका भी हम एक सॉस तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो रेगुलर ऑलिव ऑयल में भी बना हो सकते हैं या रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इटालियन, कॉन्टी, मैक्सिकन कुछ भी आइटम बनता है तो ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल किया हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है अभी? तो सबसे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल लेंगे। आप कितने सालों से यहाँ पे हो? मैम मुझे गोवा में एक्चुअली 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए हैं। तो इस डी स्ट्रेस कैफ़े में मुझे अभी दूसरा साल है। तो इसमें हम डालेंगे गार्लिक, गार्लिक को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जूनियर कट किया हुआ ऑनियन एंड कैरेट, दोनों को थोड़ा सौते करेंगे। इतना करना है कि एकदम पूरा गलना वो नहीं है, थोड़ा बहुत क्रंचीपन रहना है, क्योंकि हम मैक्सिकन डिश बना रहे हैं तो हम कोई भाजी तैयार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा क्रंचीपन होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा कुक्ड करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम रेड येलो बेल पेपर, तो इस कैफ़े का क्या स्पेशल मतलब मेनू रहता है? इस कैफ़े का मैम हमारा कॉफ़ी स्पेशल है, कॉफ़ी? कैफेचिनो ओके। एंड वियतनामीज, तो कॉफ़ी स्पेशल है। और फूड में हमारा पास्ता हो गया और कुछ इटालियंस आइटम्स हैं, जैसे जो मैं आज तैयार कर रहा हूँ, मैक्सिको बरीटो बाउल्स। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्न। हमारे कॉर्न से थोड़ा स्वीटनेस आता है और एकदम मैक्सिकन डिश या इटालियन डिश जो भी है वो कलरफुल ही बहुत अच्छी लगती है। तो आप सब ये आप ही प्रिपेयर करते हो? जी। कुकिंग ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट न्ही, लायक राइट, अशें प्रेजेंटेबल करता ते एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। ये कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर? कब ये सर best? आप लंच में लंच में। प्रिपेयर करें, लंच में खा Okay. सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे राइस ठीक है, बासमती राईस आहे. या बासमती राइस। केस आम्ही घेतला पंचामृता बासमती राईस. उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैक्सिकन हर्ब्स। ओके। एंड ब्लैक पेपर एंड ऑरिगेनो। ओके। इट्स इंटरेस्टिंग. एंड सॉल्ट। सॉल्ट मैंने राइस में नहीं ऐड किया है, इसलिए थोड़ा। सो आम्ही पिंक सॉल्ट घेतला हांगासर. पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट. इट्स व्हेरी हेल्दी. उसको हम धीरे से घुमाएंगे। बस इतना ध्यान रहे कि राइस ने टूटना नहीं चाहिए। आणि आमचो पंचामृता राईस असता तो बासमती व्हेरी गुड आणि तो तुटना आणि परफेक्ट शिजताय सारको. एंड डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस टेस्ट टू अकॉर्डिंग। जितना तीखा चाहिए उतना. तो तिखट आवडतं का तिखट की ना, गोड? ॲक्च्युली गोड आवडता. एंड टमाटो केचप। ओके. सो
So hot and Okay. very Sweet and sweet and spicy. हांव अशें खूब खाल्लां आसतलें शेजवान रायस बी, पूण आतां करतना पळयलां डायरेक्ट येतकूच तें हांव खाता. हय, पूण आतां करतना कशें कितें प्रेजेंटेशन, इन्ग्रिडियंट्स कितें तें अशें आसता. ओके. नाही सर नरशिम तू भरपूर रील्स घालीत असता. सो तुला हो रील तू घालू शकता कुकिंगाचेर. शुअर आतां ते करून डेफिनेटली ट्राय करतलो. तो ये हमारा मैक्सिकन राइस रेडी हो चुका है रेडी हो गया. जी. इतने जल्दी, अरे वाह. मैक्सिकन राइस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एकदम जल्दी से. सो 10 मिनट में ओके. वेरी इजी Very- टू very easy to प्रिपेयर. prepare. मस्ट बी टेस्टी आल्सो. तो ये किसके साथ खाते हैं हम लोग यूजुअली? इसके अभी नेक्स्ट स्टेप हम चालू करेंगे राजमा की सीजनिंग. ओके उसके राजमा की लिए seasoning है. सीजनिंग, अच्छा, राजमा की ओके, सीजनिंग, ओके. कट की सीजनिंग, दो सीजनिंग और बनेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा राजमा ओके, सीजनिंग. ओके. सो इस इंडस्ट्री में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? इस इंडस्ट्री में मैम मुझे 18 ईयर्स हो गए. 18 इयर्स हो गए. जी. तो पहले कहाँ थे आप? पहले मैं कर्नाटका, कर्नाटका. बेंगलोर अच्छा. एंड कोयम्बटूर, ओह नाइस. मुंबई, पुणे. बहुत एक्सपीरियंस है. आप वेज बनाते हैं कि नॉन वेज? वेज नॉन वेज दोनों. दोनों. ओके. नेक्स्ट स्टेप हमारा राजमा का सालसा, गार्लिक, एंड ऑनियन. टमाटोज एकदम बारीक कट करना पड़ता है ना ये? जी. उसके बाद डालेंगे हम राजमा. राजमा आम्ही चड वाळसाने. इसको आप किडनी बीन्स कह सकते हैं. इसको बहुत पकाना है क्या मैश? जी. ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन असली मज़ा तभी है जब आप खुद घर पे तैयार करें. क्या ये ग्रेवी रहती है मार्केट में? नहीं नहीं, किडनी बीन्स आपको डिब्बे में मिलेगा. जैसे बैक बीन्स आता है अच्छा ओके. जो आप कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में हम सर्व करते हैं, तो उसी टाइप से किडनी बीन्स भी आता है. तो उससे अच्छा है कि आप घर पे तैयार करें, तो उससे बहुत. घर में वो सोक करके बॉईल करना है ना खाली जी उतना ही? जी जी. 3 and 4 होस तक पानी में अच्छा. भिगाने के बाद उसके बाद आप जैसे का पानी वाटर है, बीन स्टॉक हाँ, वही. बीन्स स्टॉक वाटर, ब्लैक पेपर्स एंड मैक्सिकन नट्स, जो उसमें है वही इसमें भी, ओके. एंड सॉल्ट. इसमें मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए बहुत कम, वरना पूरा सॉल्टी हो जाएगा. एकदम परफेक्ट बन गया है. थोड़ा स्प्रिंग ऑनियंस एंड ऑनियंस. हमारा सेकंड स्टेप भी तैयार हो चुका है. ओके. अब इसके बाद बनाएंगे हम सावर क्रीम. उसके लिए मैंने कर्ड लिया है, हैंग कर्ड. इसको मैंने 1 से 2 घंटे पहले कोई सूती कपड़े में आप कर्ड को डाल के उसको हैंग कर लीजिए, तो ये हैंग कर्ड हो जाए. इसकी बनेगी सावर क्रीम. इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग, एंड लेमन वेज. लेमन वेज बहुत थोड़ा, अगर आपका दही ऑलरेडी खट्टा है तो.
ये हमारी सावर क्रीम तैयार है। उसका अगला स्टेप है हमारा अनकुक्ड सालसा। अच्छा। अनकुक्ड सालसा बोलो या पिको दी गाय, उसका ये सब दूसरा नाम इसी पिको रेसिपी दी के गाय। साथ जी, जाता है? जी, जब अभी मैं प्लेटिंग करूँगा तो उस पर ये सब चीज़ की अच्छा, ओके। लेयर लगेगी। तिथले सोपेना दिसतं तिथले. तेच म्हणटलो रायसा वांगडा कितें खावचें आतां हें आतां मिक्स केल्यार आनीक बरें लायक टेस्ट येता. Right. Salt and black pepper and lemon wedge, Mexican herbs and chili flakes. इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा प्रेस करने का, तो थोड़ा टमाटो का जो वाटर रिलीज़ करेगा तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हमारा प्रिपरेशन रहेगा प्लेटिंग का। अभी सारे स्टेप तैयार हो चुके हैं, अब हम करेंगे प्लेटिंग। It's a perfect treat for your lunch. यस यस, सो लंच टाइम हो चुका है, सो वेरी नाइस। किडनी बीन सालसा। अच्छा, तो इससे Okay. टेस्ट बढ़ता है। ओके Yeah. फाइन। तो उसकी हम लेयर लगाएंगे। ओके। और सेकंड लेयर लगेगी हमारी Oh, ये इसके ऊपर इसके ऊपर ओके ओके, shower cream. सावर क्रीम। डिफरेंट हाँ, आई मीन कैन खाऊंगा ना, सो Yeah. फर्स्ट टाइम इट विल बी अच्छा है, आप चाहें तो बहुत डिफरेंट। इसको अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा। राइस अलग, सावर क्रीम अलग, राजमा अलग और हमारा पिको दी गाय अलग। ओके। उसके बाद हमारा थर्ड मैक्सिकन। मैक्सिकन डिशेस क्या होती हैं? मैक्सिकन, इटालियन, कलरफुल। अच्छा ओके। ये डिशेस कलरफुल ही अच्छी लगती है और होती भी कलरफुल है। Okay. आप चाहे इटालियन राइस खाइए, मैक्सिकन राइस खाइए या हर्ब राइस खाइए। आप क्या मेक्सिको गए थे सीखने के लिए? हाँ? ये मैडम जब मैं मुंबई में काम करता था, द रीगल बाय तुंगा एक होटल है, 4 स्टार डिलक्स, अच्छा. तो वहाँ पर एक शेफ़ ने मुझे शेफ़ के साथ मुझे ये सीखने को मिला। अच्छा ओके। और आज हमें भी सीखना उसके बाद हम इसका गार्निश करेंगे। अच्छा ये भी ओके। परफेक्ट. आता बरं पोवपाक प्रेझेंटेबल। उसके बाद हम नाचो से इसको और खूबसूरत बनाएंगे। नॅचुरली आई मीन कसं वाटतं? ओके। आणि तुझ्या मामीने समती रेसिपी करून सुद्धा घेतली. तुका घरा वाचून म्हटलं खरंच तर या विल प्रिपेअर टुगेदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सुपर। व्हेरी नाईस. और म्हाका दिसता ह्याच आमच्या ह्या स्पेशल डिशा बरोबर मॅक्सिकन बरेटो बाउल, राईट? जी, मैक्सिकन मेक्सिकन बरेटो त्यार पाव। आसा आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट हे टेस्ट करून पळयतले. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडेच वचूया आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी आजचे हे दोन्ही डिशेस ट्राय करून पळयतले आणि पळयतले की हे कशें जालें ते. डेफिनेटली खूप बरें जालें आसतलें. सो घेऊया ब्रेक आणि रोखडेच परत येऊया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आणि आता आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद, जे आमी घेतली आस्वाद आजच्या आमच्या दोन्ही डिशिसांचो.
आमचो पयलो डिश जो आसा वो चाट बास्केट आणि दुसरे आमचे मॅक्सिकन बरेटो बाउल. सो दोन्ही डिश हटके आणि बऱ्या हटके स्टायलीन हे टेस्ट करून पळयतली. आणि आता आमकां ह्या सेगमेंटान जॉईन जाला राकेश जो कॅफे डी स्ट्रेसचे मॅनेजर आसा, तशेंच कॅविनची मम्मा लिडिया आमच्या बरोबर आसा. सो तुमकां परत एक फावटी येवकार सगळ्यांक. आणि आमचे गेस्ट रेडी येस टू टेस्ट. ॲब्सोल्युटली. आणि तुझी मामी तुझं डिश टेस्ट करपाक रावल्या. ओके, सो ये सब आपको टेस्ट करके बताना है कैसे बना है, स्पेशली हमारी गेस्ट की ये डिश. चाट्स बी मातशें हातीनूच खावपाक. आणि मामी सारकी तुजी एक्सायटेड आसा केन्ना खाता कशें जालां तिका. बट आप यू कॅन टेस्ट एंड टेल मी. हां, टेस्ट करा. व्हेरी टेस्टी. परफेक्ट आर्टिस्ट म्हणून येता, कित्याक आमी म्हणटा कुकिंग आर्टूच. ॲब्सोल्युटली. ओके, सुपर्ब. और ये स्पेशल यू नीड टू टेस्ट दिस मैक्सिकन बरेटो बाउल. व्हेरी गुड. सो इवनिंग टायम तुका हें करूंक जाता एट होम. ओके, यू कॅन प्रिपेर फॉर गेस्ट आनी हें करपाक जाता. आयज हांवें केलां, आतां बिलीव जायना की हांवें केलां म्हणून. बट थँक्स टू माय फॅमिली हू हेल्प मी. सो definitely you can prepare it. You can prepare it, and whenever your friends come, you can for evening, late evening, 11 o'clock. It's lovely. It's fun to eat. ओके, मामी केन्ना हेणे कॅविनान केन्ना केला असले घरा कडेन, केन्ना तुका हेल्प केला? ना, आता तो मातसो busy asa, but once he had done something like we had done formias of different of carrots and French beans that we had done, and mayonnaise. This he was eager to do, so he went forward, and lastly he called me also. So okay, I enjoyed it, and I feel that even you all can enjoy with friends, circles, at home when you invite. Okay, it's fun to eat. Yes. Now second dish. स्पेशल तू टेस्ट कर आणि सांग स्पेशल डिश ऑफ कॅफे डी स्ट्रेस. आणि हो असो एक प्लेस आसा कॅफे डी स्ट्रेस, म्हाका दिसता तुमी हांगा येतकच तुमचो सगळो स्ट्रेस गायब जातलो. तितलो परफेक्ट मेन्यू, सुपर्ब प्लेस, आणि जस्ट हायवेचेरूच आसा चौगम रोडाचेर. टू गुड. आप तो हमेशा टेस्ट करते रहेंगे, तो आज बताइए कैसे बना है. केविन कशें आला? टू गुड. व्हेरी नाईस. आय एम शुअर तुका आवडले. खूप बरें दिसलें म्हाका. सो म्हाज्या आनी ताजें कॉम्बिनेशनान खाता. सो डेफिनेटली हांवें खबर नासलें की म्हाका अशें जातलें म्हणून. सो नाचोज आनी हें जेवण जें तयार केलां, समथींग डिफरंट, समथींग न्यू, फर्स्ट टायम हांव खाता. सो खूब बरें दिसलें. डिफरंट टेस्ट आतां आमी डिफरंट टेस्ट करपाक जाय. आतां आमी सेम टेस्ट करता घरा कडेन आसता. सो एक डिफरंट टेस्ट ऑलवेज करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की कशें लागता तें. सो हांवें डिफरंट टेस्ट केलें. डेफिनेटली हो रेसिपी करतलो हांव आनी घरा कडेन खातलो आनी फॅमिलीक सर्व करतलो. या, अँड थँक्स टू कॅफे डी स्ट्रेस आणि त्यांचो शेफ बालम सिंग. सुपर्ब. ओके, सो वेळ जाला आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक त्यांचो गिफ्ट हॅम्पर दिवपाचो. जे पंचामृता आमचे टायटल स्पॉन्सर आसा ते तांकां स्पेशल हो गिफ्ट हॅम्पर दिता. सो रिक्वेस्ट करता संजीव नायक जे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा पंचामृताचे, तांच्यांनी आजचे आमचे सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. येस. कॅविन व्हेरी बिझी एज ऑलवेज, पण स्टील तुवें टायम काडलो. आमचो आजचो प्रोग्राम खरेंच तुवें बरे भशेन आज सगळो शूट करून घेतला. इट वॉज रियली एंटरटेनिंग, आनी तुजो आमकां टॅलंट आमी सदांच स्क्रिनाचेर पळयता आनी आज लायव्ह पळोवपाक मेळ्ळो. बरें दिसलें. आनी स्पेशली तूं मामींकूय घेवन तुजे आयलो, ताका लागून आनीक बरें दिसलें. आणि थँक्स टू कॅफे डी स्ट्रेस ज्यांच्यानी आमकां आज हो वेन्यू प्रोवायड केलो. आमचे आजचे किचन पार्टनर, थँक्यू सो मच. आणि तुम्ही खरेंच विजीट करचे ह्या प्लेसीक. मस्ट विजीट प्लेस. आणि सोंपोवच्या पयलीं कॅविन खुबशे तुका फॉलोवर्स आसा, तुका सगळ्यांक फॉलो करता आनी म्हाका दिसता यंगस्टर्स स्पेशली. सो प्लीज तांच्या खातीर एक ल्हानशी मॅसेज तुजे कडल्यान. डेफिनेटली सगळ्यांक म्हणूंक सोदता की लायफान जें तुमी करता एक कितें डिफरंट ट्राय करचें. एक कुकींग हो आर्ट फॉर्म आसा.
आतां कळलें कित्याक इट्स अ डिफरंट कितें कितें लागता हाका प्रिपेर करपाक डिफरंट इनग्रिडियंट्स आनी प्रेजेंटेशन जेन्ना जाता न्हू आनी केन्ना गेस्ट पळयता न्हू खूब बरें दिसता आनी खूब उमेद येता आनी पळोवनूच तोंडाक लायक मूंह में पानी आना ते व्हेरी इम्पॉर्टंट सो पळोवनूच येता आनी केन्ना केलें ना दिसतालें आमकां सगळ्यांक केन्ना खावचें आतां आमकां खावंक मेळलें आनी खूब बरें दिसलें सो डेफिनेटली तुमी हें करात आनी आपल्या फॅमिलीक सर्व करात आनी गेस्ट केन्ना येता मेहमान भगवान होता है सो तांकां तुमी करून दियात आणि स्वादास्वाद पळयात. ओके येस डेफिनेटली ऑन प्रुडंट मिडिया राईट. येस ओके सो फुडल्या भागात मेळूया अनेका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची फुडली सायड पळोवपाक. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. बाय सी यू.